नमस्कार, माझे नाव गौरेश मांद्रेकर, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. आयज एक व्हिडिओ पळयलो आम्ही, जितून जो कन्नड महासंघाचो अखिल गोवा कन्नड महासंघाचो जो कोण तरी एक लिडर आसा पण मेथी, तेजो आयज स्टेटमेंट पळयलो की तो अशें सांगता की आमकां घाटी म्हटले जाल्यार आमकां वायट दिसता, आमकां तिडक दिसता. सगळ्यांक पयलीं सांगपाक सोदता, घाटी कोणाक म्हणटा? जे कोण घाट काडून गोंयान येता तेंकां आमी घाटी म्हणटा. अशें न्हू की ते एक वायट उतार नाल्यार आनी कितें म्हणून. जो कोण घाट काडून गोंयान येयल्लो आसा तेका घाटी म्हणटा. तुका जर कितें दिसता, डावट आहा हितून, जाल्यार मुद्दाम कमेंट चेक कर, तुका कमेंट पडल्या ते. आतां दुसरी गजाल आहली ती, तो सांगता की जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स आहा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आहा, ते आयज जे रस्त्यार भाजी विकता, नुस्तें विकता, फुलां विकता, तेंकां टार्गेट करता. आमच्या गोंयान सगळ्यांक मार्केटां गेल्ली आसा आनी त्या मार्केटांनी प्रत्येक जाग्यार जाग्यार फुलांचे मार्केट आहा, भाजयेचे मार्केट आहा, नुस्त्याचे मार्केट आहा. आयज ही जी मार्केटां आहा, आमकां ती मार्केटांनी आयज आमकां त्या जाग्यार वचून शॉपिंग करूंक मेळटाली. आयज आनी थंयसरसून टॅक्स फारीक जाताले. आयज तुमी रस्त्यार भोंवन आयज तुमी नुस्तें जे विकता, भाजी विकता, आयज तुमी फुलां विकता, हेचे टॅक्स कोणाक पे करता तुमी? हे तुमी सांगपाची गरज आहा. आयज तुमी बेश्टे तोंडाक येयले, उतरां येयली, तुमकां आयज स्टेज गावली, तुमी स्टेज घातल्यान थंयसर आनी ते एक फंक्शन केल्या म्हणून आयज तुमी हे व्हडले हे जावपाचे ना. आनी दुसरी एक गजाल सांगपाक सोदता की तेणी जेन्ना एक स्टेटमेंट केलो की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 ते 3 हजार वोटर्स आहा, जे तेंच्या समाजाचे आहा, कन्नड लोक आहा. आयज ते लोक आयज आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचो आमदार कोण, आमचो पंच कोण जातलो, आमचो जिल्हा पंचायत मेंबर कोण जातलो, आयज हे ते डिफायन करतले. ते आयज तेंचो आयज वोटान आयज ते कोण तो डिफायन जातलो, कोण आयज आमदार जातलो तो. सो हेजेर गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा. आनी जे आमदार आसा आयज 39 आमदार आहा, आयज ते हेंच्या वांगडा वचून नाचता, आयज तेंच्या फंक्शनाक वचून ताळयो मारून नाचता, कोण गरबा नाचता, कोण फुगड्यो घालता तेंच्या वांगडा. आयज तेंच्यांनी चिंतपाची गरज आसा. आयज तुमी नाचता, फाल्यां तुमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते आउट नंबर जातले आनी ते टिकेट मागतले की जशी आयज तेणी सांगले की कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी टिकेट आहा, जी बीजेपीची टिकेट आहा, ती कन्नड लोकांक मेळची म्हणून, कन्नडिकांक मेळची म्हणून. सो हितून गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार जे पोगो बील, जे आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी सदींच सांगताले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बिलाचो कितलो इम्पॉर्टन्स आसा तो आयज दिसून येता. आयज हे म्हाज्या घराचे बेनिफिशरीज जाल्ले आहा, फाल्यां ते म्हाजे लाडको MLA स्किमींग ते घालतले. आयज ते मागतले आमकां सीट जाय, फाल्यां ते अशें करून करून ते आमच्या एसेंब्लीन वचोन ते आयज तेंच्या लोकांक खातीर आयज ते अमेंडमेंट हाडटले. सो आमकां गोंयकारांक चिंतपाची गरज आसा की आमी आयज कितें करता आनी ते आयज आमी खंयच्या लोकांच्या फाटल्यान नाचता. ते आयज हे अशे आयज स्टेटमेंटां दितात. आयज तेंकां ते आयज फक्त तेंच्यांनी हे प्रोग्राम करतात, ते फक्त आपले हे दाखोवपाक की लोकशक्ती दाखोवपाक. आयज तेंचे लोक कितले आहा ते, आयज तेंचे लोक कितले रस्त्यार येवपाक शकता ते आयज हे दाखयतात ते आमकां. आनी दुसरी गजाल आसा ती एक हांव सांगपाक सोदता, मेन हो मेथी जो आहा, जी मेथी उलयता ती, तेका सांगता की फाटल्या दिसांनी आनी आजून मेरेन जो एक म्हादयचो इशू आहा गोंयभरान चालू, गोंयभरान कर्नाटकान डिस्प्यूट चालू आहा म्हादय खातीर. आयज तुमी कितें केल्यान म्हादय खातीर? म्हादय आमची गोंयांक देवपा खातीर आयज तुमी कितें केल्यान? आयज तुमी सांगा. आयज तुमी गोंयान रावता, आयज गोंयान तुमी जोडटा, आयज गोंयान खाता, आयज गोंयचे तुमी आयज तुमी खंयचो तरी थोडे जाण आयज तुमचे हे सरपंचूय जाल्ले आसा, पंचूय जाल्ले आसा, आनी तुमी आयज तिकेटूय मागता. सो तुमी फाल्यां म्हादय खातीर झगडटले हा काय? तुमी फक्त बेश्टे आयज तुमी गोंयकार गोंयकार म्हणटात. आनी एक सांगपाक सोदता, जे आयज एक म्हण आहा, दुकराक घातले खोमीस, दुकोर जायना मनीस. आयज तूं कपडे दाखयताय, हे कपडे पळय, हे कपड्यान त्या कपड्या मदीं डिफरन्स कितें आहा? हे गोंयकारांचे, हे गोंयकार असलेच कपडे घालता. आयज कपडे घातले म्हणून तूं गोंयकार जावपाचो ना. आयज तुजी लँग्वेजीचेर पसून तूं कळटा आयज तूं कितलो गोंयकार जाल्लो आहा तो. आयज तुका हे पॉलिटिशियनांनी केला आसतलो, तुजे जे वोट बँक सांबाळटा, तुमचो जो एक आहा दाबोलीचो, आयज तेणी तुमकां सांबाळूंक आसतले, मात तुमी गोंयकार जायना. हे उगडास धरा. आयज तुमी खूब खूब हे उलयल्यान तुमी की तुमकां फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो हे आहा प्रॉब्लम आहा, बाकीचे सगळ्यो पार्ट्यो हे करता. आयज उलयतना तूं फक्त आरजीचेर आनी आमच्या प्रेसिडेंटाचेरूच उलयलो. हितून आयज लोकांनी चिंतपाची गरज आहा, गोंया खातीर कोण वावुरता आनी गोंयकारांच्या विरोधान कोण वावुरता ते. आयज असले धर्मनीस जर फाल्यां आमचे हितून एसेंब्लीन पावले, जावं आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर जाले, जावं पंच जाले, सरपंच जाले, जाल्यार आमच्या त्या गांवाची हालत कितें आसतली ती तुमी चिंता. आयज तो सांगता तेंची सोच पळया तुमी. आयज म्हणटा तो हांगा बिल्डिंग्यो आहा जाल्यार थंयसर झोपडपट्टी आसपाकूच जाय.
ह्यो झोपडपट्ट्यो कोण गोंयकारांनी करूंक ना. ह्यो झोपडपट्ट्यो हेच भायले लोक येयले, आमचे कोमजात जागे आडयले, आमचे गव्हर्मेंट जागे आडयल्या आणि थंयसर झोपडपट्ट्यो क्रिएट केल्या हेंच्यांनी. आणि आयज तो सांगतात तेंचे काम म्हणटा हे करपाचे, फक्त आयदनां घासपाक तेंची जाय, लोकांचे कपडे धुवपाक जाय. मग तुमकां दिसता लोकांक हे आयदनां आनी कपडे पुरतेच उरल्या? आयज हेंच्यांनी आमचे बिझनस खाल्ले, आयज हेंच्यांनी आमचे गव्हर्मेंट जॉबांचेर हात मारलेलो आहा, आयज आमचे कोमजात जागे खाल्लेले आहा, आयज गव्हर्मेंट लँड खाल्लेले आहा. सो हेजेर गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा आयज कितें चल्लां गोंयांत ते. आणि ही क्लियर कट मेसेज आयज जे आमचे सत्तेन जे आमदार बसलेले आहा हेंका क्लियर मेसेज आहा की तुमी त्यो फुगड्यो घालपाच्यो त्यांच्या फंक्शनाक वचून त्यो ताळयो मारपाच्यो आणि ते गरबा नाचपाचे बंद करा. कित्याक आयज आयज जर ते अशें सांगता की आमचे 3-4 हजार वोटर्स आहा आणि कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर ते आपली तिकेट मागता बीजेपीची, जाल्यार चिंता हेच्या फुडें आमची परिस्थिती कितें जातली ती. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.